नुस्तेमारी खात्यान दर्यान पांद्र्यांनी पोशिल्ले मोडशे चणका सारकेले नुस्तें आतां मार्केटांत येवंक सुरवात जाल्या. प्रेसूय गोंयकारांक परवडपा सारको. गोंयकारांक नुस्तें सवाय भितर मेळचें म्हूण नुस्तेमारी खात्यान ही खासा येवजण चालीक लायल्या. नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तानान आयतारा पोशिल्ले मोडशे आनी चणक हाडून नावेले वाठारांत लोकांक सवाय भितर विकलें. दर्यांतलें पोशिल्लें नुस्तें आतां बाकीच्याय मार्केटांनी पावतलें. तें विकपाक खातें हॉर्टिकल्चरा भशेन वेगळी केंद्रां सुरू करतलें. गोंयकारांक सवाय दरान नुस्तें मेळचें म्हूण नुस्तेमारी खात्यान खासा येवजण तयार केल्या. पांजऱ्यांत घालून नुस्तें पोसपाच्या ह्या येवजणेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. अशा पद्दतीत तयार जाल्लें नुस्तें आयतारा नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री आवर्तन फुर्तादोच्या हजेरेन नावेली विकले. This fish which I have got now, harvested recently, that fish I will reach out to the public. Today I brought it in Naveli, then I'll get it to Venali, Chinchini and all surrounding areas. But very soon I'll start in the north also. मोडसो आणि चणक घायले आमी फाटी. मोडसो बरो जालो एक किलो असो, चणक बी जाले. चणक किला 3 येता ते. आता आज सकाळी आमी नेली 200 किलो धाडले. Within 2 hours cover जालो. In the market now this same fish will be nearly 500. I am giving it for 300. मडगांवच्यान सावयो डायस. बायणाच्या नुस्त्या मार्केटाची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्या. मार्केटाची पागेऱ्यां फुटल्यात. सगळे कडेन कोयर, लायट सारकी ना. मार्केट बांदत सावन तशेंच आसा. मुरगांव पालिका मार्केटाचेर नजर सुद्दां घालिना म्हूण नुस्तेकार बोवाळ मारतात. वास्को नवें मार्केट बांदतात अशें मार्केट बायणाय बांदचें अशें नुस्तेकार मागतात. 1969 बायणाचें हें नुस्त्याचें मार्केट बांदिल्लें. तेन्ना सावन आतां मेरेन मुरगांव पालिकेन मार्केटाचेर नजर घाल्ली ना अशें नुस्तेकार सांगतात. ह्या मार्केटाची कशी दशा जाल्यात पळयात. पागेराक म्हूण घाल्ले शिमिटाचे पत्रे फुटल्यात. सगळे कडेन कोयर, वण्टीक वेरो गेल्यात. पालिकेक मार्केटाचेर नजर घालपाक वेळ ना, मात पयशे व्हरपाक न चुकता सारके येतात. वास्को नवें नुस्त्या मार्केट बांदतात तशें बायणा बांदचें म्हूण नुस्तेकार मागतात. सगळे पत्रे वयल्यान नाल पडून हे पडून पत्रे फुटलेले आसा. सगळे काय ना, पाणी सगळे भितून येता. म्युनिसिपालिटी तुमकां कितें पयशे घेवन वतात तुमचे आमचे खंयच्यान डेली पयशे व्हरतात. आनी काय मेंटेनन्स करना, कांयच करना. सद्दां करता करता म्हणटा वयता, करता करता म्हणटा वयता. ऊपर का छत कोई भी नहीं डाले. हाँ, कैसा वास्को का मार्केट करता है ऐसा बहना मार्केट करना. हम लोग को एकदम फर्स्ट क्लास मार्केट बना को देना, तब हमें पैसा भरेंगे, नहीं तो नहीं पैसा भरेंगे मार्केट किसके. नुस्तेकारूच न्ही, थंय यो वच करतल्या गिरायकांची तीच परिस्थिती. आमकांय खूब त्रास जाता. कित्याक आमी येता हांगा चलपाक सारकें मेळना. आमी एवरी टायम पळयता सारकें उदीक बिदीक पांयाक लागता, पेंटे बीन आमचे सारकें घाण जाता. आमी धाकलेपणासून हांगा हें मार्केट आहा, पूण आजून मेरेन बरें हेजें कितें अशें मॉडिफिकेशन जावं कितें चेंजीस हांगा कांयच जावंक ना. बायणा नवें नुस्तें मार्केट प्रकल्पाचो प्रस्ताव खंय पालिकेचे फायलींनी आसा. आमी मागतात म्युनिसिपालिटी कडेनूय आमी घातला की हितून न्यू कितें अशें प्रोजेक्शन येवन प्रोजेक्ट करचो असो म्हणून. पावर हावस आहा थंय एक न्यू प्रोजेक्शन येवपाचें. हांगा एक न्यू आमची ती पयली आदली ती फीश मार्केट जी आमच्या हांगाच्या लोकांक बऱ्याक पडटा फीश मार्केट अशी म्हणून. सो आमी ते मागताले की हांगा एक न्यू मार्केट अशी फॉलोअप जावपाची अशी म्हणून. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. मदर्स डे निमतान गोवा फॉर गिविंगान पणजेच्या नाल्यांत खासा बोट रायड केली. बोट रायडीन गोंयचे तशेंच ट्युरिस्टूय वांटेकार जाल्ले. फॉरेन ट्युरिस्टूय तातूंत आशिल्ले. आर्माद गोन्साल्वीस आनी बाकीच्यांनी मेळून बोट रायडाक फुडाकार घेतलो. शाराच्या मदल्यान वचपी हो मुखेल नालो सरकारान नितळ करचो म्हूण संस्था मागता. Now that we are doing the Mother's Day program on the Kapar Creek, and the reason we do that on Mother's Day is because we have dedicated the creek to Mother Earth. Today we started with boat rides early in the morning at 7:30 because the high tide was at 8:20. It's not too late, even in today's date. If you compare this particular creek with any other cities in the world, like maybe you go to Amsterdam or you go to Venice, you'll realize that we are equally on the same par, on same palette.
What it needs is basically one good, sensitively designed, a master plan, so that we can use it for generation next. We can still utilize it for, navigational purpose, so that in the long run we can all have this kind of, events wherein our next generation can realize what we have in the city. And this Santinez Creek can act like a spine, which environmentally can also improve the aquatic life, the kind of marine life which is there in this creek. इतल्यान एक खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.